ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करून आदले वस्ताद चर्चिल ब्रदर्साक आय लीग सर्तींत परत घेतल्यात. आता टीम घटमूट करूंक 15 ते 20 दीस मेळटा अशें म्हणत पंगडाचो पात्रांव चर्चिल आलेमाव कामाक लागला. जेन्ना फुटबॉल मुखार येवपा टायमाचेर आमकां हे भाशेन जालें सो आमी देवा कडेन सोडलें आनी मागीर CO वालांका कोर्टान गेलें आनी कोर्टान एक जजमेंट दिलो. वी आर व्हेरी हॅपी. आतां आमकां हे 15 दीस 20 दिसान तर गेम तयार करपाक जाय. एका कडेन इलेक्शन आहा, इलेक्शनाचो गडबड, गाडीन टिमीचो गडबड. सो वी आर गोईंग फॉरवर्ड नाव. आय लिगांतल्यान भायर गेल्ल्यो गोंयच्या 3 टिमींक चर्चिलाचो कांयच सपोर्ट आसचो ना हें ताणें स्पश्ट केलें. तेन्ना आमी झगडले रोड मॅप म्हणजे फुटबॉलाक मॅप कितें फ्युचर कितें तेन्ना कोणें आमकां सपोर्ट करूं ना. सो आयज जर तरी खंयच्यो टीम भायर सरले जाल्यार दॅट इज नॉट माय काउंट. म्हाका तेन्ना भायर उरले तेन्ना म्हाका कोणें सपोर्ट केलो ना. हायकोर्टान आदेश दिल्ल्यान चर्चिलाक आय लिगांत खेळचेच पडटलें अशें आदलो इंटरनॅशनल स्ट्रायकर फ्रांसीस डिसोजा म्हणटा. I think Churchill brothers are finding themselves in a very peculiar situation. They would like to support the clubs. Absolutely. With Goan clubs, but since the verdict has come from the court, Right. so he's there between the devil and the deep blue sea. So I think he has to go along with the verdict of the court and get an entry into the I League. गोंयच्यो 3 टिमी भायर सरिल्ल्यान आदलो ऑलिंपियन फॉर्च्युनात फ्रांको आनी अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंद शंकवाळकरान गोंयच्या फुडाराचेर हुस्को उक्तायला. Goan football will suffer a lot. Goan boys will not get opportunities to play. If they don't come together, it will have a adverse effect on Goan football. फुटबॉलाक जेन्ना मनीस तो प्लेयर खूब सॅक्रिफायस करता, एज्युकेशन सॅक्रिफायस करता. नंबर 1 ते सायड बाय दुसरें अदर एज्युकेशन ते सॉफ्ट एज्युकेशन ते मे गो थ्रू. बट द पॉयंट इज दॅट होल तांकां ते कॅरियर बिल्डअप करता लायल्या कित्याक आयज पयलींच्या भशेन ना दीस. आतां 8वेक 9वेक SSCक 12थाक हांवूय बाबा येवजिता, प्लेयरूय येवजिता. कितें फुटबॉल ऑर स्टडीज. आतां सारकें दाखोवन दिल्लें आसा की फुडें कॅरियराक एटलिस्ट गोवा इज कन्सर्न देर इज नो स्कोप. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.